मांद्र्या जुनस वाड्यार नारोबा देवळा कुशीक सीआरझेड विभागाचे उल्लंघन करून बांदिल्ल्या बांदकामाची मांद्रे पंचायती वतीन मंगळारा पळोवणी केली। थळावो संदेश सावंत हाणें बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी कागाळ केल्ली ते प्रमाण पंचायतीन ही पळोवणी केली। सध्या ह्या बेकायदेशीर बांदकामा विरोधात पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काढल्या। जुनस वाड्यार वॉर्ड नंबर 8 या भागाचेर एक संदेश सावंत हांगालोच ग्रामस्थ तांच्यांनी एक कंप्लेंट दिल्या कोण एक संजीव कुमार म्हणून इलिगल कंस्ट्रक्शन। आमी इमिजिएटली ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काढून आयज सायड इन्स्पेक्शन आसलें पण तो संजीव कुमार हांगा हजर ना। आमी आमचें काम केलां, इन्स्पेक्शन बीन जालां सगळें, पण खरोखरच वायट दिसता हे पळोवपाक, कारण हे सीआरझेड एरिया आनी MDR रोड आनी हांगा ह्या अशा लोकांचो ह्या रहिवासींचो कोणाचो विचार न करता हांगा आमचे सकयल नारोबा देवस्थान आसा आनी आयज हे कुमार बीन हे वर्मा हे सगळे भायले लोक आनी भायले लोक हांगा येवन आमच्या ह्या जुनस ह्या वाड्यार हो मांद्र्याचोच एक वाडो आसा, मांद्र्याचोच एक भाग आसा आनी ह्या वाड्यावेले लोक हे कशे तांकां सहन करतात। कारण ह्या वाड्यावेल्या लोकांनी ही कंप्लेंट न्हू, जेन्ना तांच्यांनी हांगासर बुनियाद मारपाक येता तेन्ना सगळ्यांनी उबे रावूंक जाय। आमी एके सायडीन म्हणटा पंचायतीचेर आरोप करतात की पंचायतीन हे देवस्थानां वाचोवपाक जाय, तितलेच ह्या ग्रामस्थांनी हांगासर जे कितें नाका जाल्ले धंदे करतात हे इलिगल कंस्ट्रक्शन। हांगा ते सेप्टीक टँक सकयल आमचें देवूळ आसा, हांगासर देवस्थान आसा आनी हे गोश्टी हांगासर आयज पळोवपाक गेल्यार एक देड ते 2 मिटरांची प्लिंथ आसा, हांगासर एक कॉलम उबे केल्यात। वायट दिसता पळोवपाक, कारण हे ग्रामस्थांनी नजरेन आमच्या हाडून दिवंक जाय। पण आमचे कडेन जे कितें पंचायत आसा जे कितें इलिगल आसा ते इलिगल आनी असले आमी हांगा खपोवन घेवचे ना। निदान हांव तरी एज अ सरपंच म्हणून हांव खपोवन घेवचो ना। हांगा बारीक पळयात तुमी हो MDR रोड आनी हे जर अशें चालू उरलें जाल्यार तो रोड कोसळून वचपाचो। सो हेचेर आमी जे कितें कारवाई करपाक जाय ते आमी करतले। जे पंचायतीन जे कायद्यान जे कितें आहा हे इलिगल कंस्ट्रक्शनाचेर आमी कडक कारवाई करतले। सीआरझेड एरिया असल्या कारणान सीआरझेडाकूय आमी हेची नोटीस आमी एक जे धाडपाक जाय नोटिफिकेशन ते आमी धाडटले हांकां सीआरझेडाक।